नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या बेगुसरायांत आयज जनसभेक संबोधीत केले. बेगुसरायाची धर्तरी उत्साहात भरल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. बिहारांत आमी जंगल राज्याक सुशासनांत बदलला आनी हे सुशासन आतां समृद्धीत बदलपाचो वेळ आयला. बिहाराच्या समृद्धी खातीर तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवपाक आपूण आयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जनते कडेन मागले. मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं. मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं. वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी नितीश कुमार हांच्या फुडारपणाखाला वेंचणूक लढयता आनी तेच राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे मुखेलमंत्री पदाचे उमेदवार आसात अशें बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या मुखेलमंत्री पदाच्या उमेदवाराविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी सांगले. एनडीए का सीधा है. नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश. तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज रोजगार मेळ्याचें आयोजन करून 51,000 पात्र उमेदवारांक नियुक्तीपत्रां भेटयलीं. फाटल्या 11 वर्सां सावन देश विकसीत भारताचो संकल्प घेवन वाटचाल करीत आसा. हो संकल्प पुराय करपा खातीर तरणाट्यांची तांक आनी तांची भुमिका म्हत्वाची आसा अशा आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान रोजगार मेळ्याक संबोधीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है. इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है. इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है. आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं. अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है. हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है. इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयांची म्हायती दिली. आयज मुखेलमंत्र्यांनी पात्र उमेदवारांक नियुक्तीपत्रांय भेटयलीं. जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा ह्या दस्तावेजाचें लोकार्पणूय तांणी ह्या वेळार केलें. मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या मुखेल निर्णयां मदीं राज्यांत खण सामुग्री इन्व्हेंटरी नाशिल्ले खण डंप जोडपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. खाजगी मालमत्तेत जे मिनाचे डंप आसात तांकां नियमीत करून धोरण निश्चित जाल्ल्या तारखे सावन 5 वर्सां भितर मीन डंप काडपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. Of the uninventorized dump which were declared by the erstwhile leaseholders in terms of clause 8.7 of the Goa Mineral Policy 2013 आमी घेता. With respect to the intervention, dumps is situated in the private properties falling outside the lease area, but it is deprecated on the mining plan
only on the conversion fees in terms of the policy for regulations of the mining dumps for the government and the private lands and related issues, and fine contemplated and under the section of 1A section 33 of Goa Land Revenue Code have been paid to the erstwhile leaseholders shall be permitted to remove the dumps within the period of the 5 years from the date of the publication of the present policy, for which the further period may be the notified, and such payments, royalty and compliance is all statutory requirement. 35व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय सपेक टेकरो वस्तादपण सर्त 2025-26 चे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियमात जाले। ह्या वेळार तांच्या वांगडा नावेलीचे आमदार आणि कदंब परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार, गोवा सपेक टेकरो संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार, गोय क्रीडा प्राधिकरणाचे संचालक डॉक्टर अजय गावडे आणि सपेक टेकरो फेडरेशनाचे अध्यक्ष योगेंद्र सिंग दहिया हांचे सयत हेर मानेस्त हाजर आशिल्ले। चपळटाय, सांघिक काम आणि अचूकताय हांचो मेळ घालपी सपेक टेकरो हो खेळ फाटल्या 27 वर्सांत गोंयांत विकसीत जाला अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आपने अभी जो कोच दिया है कि यू शो द बेस्ट परफॉर्मेंस, यू शो द बेस्ट गेम, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हम जब खेलते हैं तो जीते या हारे, लेकिन तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का हमेशा के लिए हम शपथ लेते हैं। हर एक प्लेयर अपने स्टेट के लिए, अपने लिए मेडल लाने के लिए इस गेम में खेलता है। जैसे आपके हेड ऑफ द एसोसिएशन ने कहा कि द नेशनल गेम्स में ये गेम जाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हुआ है। तो हमने जब नेशनल गेम्स गोवा में आयोजन हुआ था तभी इसका इंक्लूड नेशनल गेम्स में हो पाया। मेरे लिए गर्व की बात है, इससे पहले वो नेशनल गेम्स में इंक्लूड नहीं हुए थे, इसलिए मैं मुझे भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि नेशनल गेम्स गोवा में आयोजन हुए थे तो मेरी रिक्वेस्ट पे इसको नेशनल गेम्स में डाला। इसीलिए मैं बहुत बहुत नेशनल गेम्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तेरेखोल वाठारात रस्त्याच्या रुंदीकरणाची आणि हॉट मिक्सिंगाची सुरवात आयज मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या हस्तुकी जाली। नोव्हेंबराच्या म्हयनो अखेर मेरेन रस्त्या संबंधीचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। ह्या वेळार तेरेखोलचे सरपंच, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। तेरेखोल हो गांव आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका सायडीक एक भाग, म्हणजे आमकां तेरेखोल येवंक जाय जाल्यार फेरी घेवन येवचें पडटा आनी ह्यो सदांच ह्यो गांव आसा तो खंय तरी दुर्लक्ष केल्लो गेलो वयता सदांच। आनी जेन्ना आमदार जाला त्या पासून जे कार्य आमचे सुरवात केल्या, म्हणजे प्रायोरिटी आमी तेरेखोलचे सगळे स्थानीक आहात ते सदांच बाय इलेक्शनाक आनी गेल्या इलेक्शनानूय म्हाज्या वांगडा फूल फ्लॅश आसलेले, तेंचो सपोर्ट, तेंचो आशिर्वाद सदांच आसतालो आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसली तेरेखोलान कितें ना कितें तेंचे डेव्हलपमेंटाचे गोश्टी ते करपाचे। तुम्ही पळयता आसतले इतली वर्सां पावर सप्लाय आहा तो महाराष्ट्रांतल्यान तेरेखोल गांवांक मेळटालो। फावंडेशन म्हणजे नाल फोडला रोड वायंडींग हॉट मिक्सिंगेचो तो प्रायोरिटीचे घेतला। कितलोसो तेंप हॉट म्हणजे हांगासर डांबार सुद्दां पडोंक नासलेले आनी रोड तशाक तशे आसले। सो आमी एंटायर तेरेखोलचे रोड जे आहा तितके हॉट मिक्सिंगेक घेतलेले आहा, रोड वायंडींग घेतलेले, ड्रेनेज घेतलेले, क्रॉस ड्रेन्स घेतलेले आहा, परत साखो जो एक आहा तोय घेतला तितून, म्हणजे टोटल कॉस्टिंग आहा ती 1 crore 71 lakhsचो टोटल कॉस्ट आहा। तोरशे ग्रामपंचायतीची सरपंच म्हणून पूजा साटेलकर हिची बिनविरोध निवड जाल्या। ह्या निवडीच्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर हाजीर आशिल्ले। वेचून आयिल्ल्या दर एका पंचाक सरपंच जावपाची संद मेळपाक जाय। बिनविरोध वेचून आयल्यार पूजा साटेलकर हिका हांव परबी भेटयता अशें आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी सांगले। पूजा साटेलकर ही आयज बिनविरुद्ध सरपंच जाल्ली आसा। आयज खूब बरें दिसता, एक मोठीन एकजुटीन सगळ्यांनी काम केल्लें आसा। जे आयज डेप्युटी सरपंच म्हणून नाका बाकीचे मेंबर तांकां सदांच एक म्हाजो हें आसलेलो कितें सगळे मेंबर आयज जे इलेक्ट जावन येतात ताका सदांच तेंचे पाटयेर नांव आसचें सरपंच म्हणून म्हाजो असो एक हें आसलो कितें मोटिव आदी विचार करूं कितें सगळ्यांचो एक सरपंच म्हणून नांव लागचें म्हणून हांवें सगळ्यांकूच सगळ्या पंचायतीक आयज आमच्या पेडण्यान 10 पंचायत आसा त्या पंचायतीकूय हांवें सांगलेलें कितें तुमी सगळे जाण
मेंबर सगळ्यांक चान्स दिवचो आणि सगळे जाण पार्टीर तेंचें नांव सरपंच म्हणून येवचें जे आयज आमचे लोक सगळ्यांक बरें काम करचें म्हणून इलेक्ट करून हाडटात ताका लागून तांकां एक अभिमान आसता की ते तेंच्या गांवांत कोण तरी सरपंच जाता तेज्या वाड्या वयलो म्हणून ताका लागून हो विचार घेवन हांवें तांकां सांगलें त्या विचारा प्रमाणे ते सगळे जाण तशेंच वागलेले आसात. बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारताच्या बायल पंगडान उपांत्य फेरयेत प्रवेश केला. काल जाल्ल्या म्हत्वाच्या खेळात भारतीय बायल क्रिकेट पंगडान न्यूझीलंड क्रिकेट पंगडाचेर 53 धांवड्यांनी जैत मेळयले. भारताच्या वतीन स्मृती मंदाना हिने 109 जाल्यार प्रतिका रावल हिने 122 धांवड्यांची शतकी खेळ करून भारताची धावसंख्या 49 षटकात 340 मेरेन पावयली. खेळगडी जेन्युया रॉड्रिग्स हिणेन लेगीत अर्धशतकी खेळ करून भारताच्या धावसंख्येन घटमूट तेंको दिलो. पावसान हाडिल्ल्या आडमेळीक लागून डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण 325 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली पूण न्यूझीलंडाचो पंगड 8 गडे वगडावन फकत 271 धांवड्यो काडपाक शकलो. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.